कीर्तन 89. देव राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची, दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतले खरगाक तूं भियोंसो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीं पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सोरपाचेर तूं चलतलोय. तरूण शिवाक आनी नागाक मस्त दितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकंतांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतां. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतां.